बाबू कवळेकर आमचे आदले उपमुख्यमंत्री आणि पार्टीचे उपाध्यक्ष तांच्या घरा गणपतीचे दर्शन घेवपाक हांव आमचे आदले पार्टीचे अध्यक्ष आणि आमचे आदले राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर आणि सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य वगैरे सगळेच जण हांगा मुद्दाम आयल्या. बाबूच्या घरात अशें चवथीचे 8वे दीस वार्षिक सत्यनारायण महापुजा आसता आणि त्या निमित्तान मोठ्या संख्येन त्यांच्या मतदारसंघातले लोक प्लस गोंयभरले लोक तांकां मुद्दम हांगा दर्शन घेवपाक येतात आणि त्या निमित्तान ते एक सबंद गोंयभरल्या कलाकारांक लागून वेगवेगळ्या हांगा कॉम्पिटिशनाय भरयतात. मागीर ती वेगवेगळ्यो स्पर्धा ज्यो रांगोळी स्पर्धा आसत, भजन स्पर्धा पंगड आसात तांकां हांव शाबासकी दिता, पळोवन दिता. कित्याक कसलेंय जर आयोजीत केलें आनी लोकांचो जर प्रतिसाद ना जाल्यार ते कांय करूं शकना. जर आमी सुरवात केली आनी लोकांनी प्रतिसादूच दिलो ना जाल्यार ते आमी पयलींच बंद करपाचें म्हणटा अशें. पूण लोकांनी सपोर्ट तसोच दिलो जेणे करून हें आमकां चालू दवरपाक एक आमकां हें मेळ्ळें आसा आनी आयज आमकां गर्व जाता की इतलीं वर्सां आमी चालू दवरलें आसा. म्हणून आयज लोकांनी केपें मतदारसंघाच्या लोकां बरोबर आज असंख्य गोंयचे लोक जे आसात ते हांगा येतात, आपले आपुलकी आपले प्रेम दाखयतात. केन्नाच लोकांची उणीव जालना. आतांच काही उलयताना म्हणून मेळत आमचे चीफ गेस्ट उल्लेख करतले कडेन की पयलीं जसो कारभार हांगा चलप तसो आतां कसो चलता. म्हणजे आमदार आसात ना काय फरक पडले ना म्हणून. आणि खरेंच म्हणजे बाबतीत केन्ना फरक पडले ना. मागीर जे लोकांची गर्दी लोकांचे मेळो जे उत्सवाच्या निमित्तान आसतले केटेरी घराणे आसतले